प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जी उतरां आमी आयकलात ते वरवीं देव आमकां सदांच आपले सवे रिगून रावूंक म्हूण आमकां आपयता. ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमची खुशालकाय खंय म्हूण जावन आसा, कितें म्हूण आमच्या जिवितान आमकां खुशालकाय हाडटा. कोण एकल्याच्या जिवितान जेन्ना पयस आसलेलीं मनशां परतून म्हूण येतात तांकां खुशालकाय भोगता. तशेंच थोड्यांक जर जे कामांनी असतात तांकां प्रमोशन मेळ्ळ्यार तांकां खुशालकाय म्हूण जाता. आनी तशेंच जी आशेन वस्तू मेळपाक म्हूण मागणी करीत आसात ती तांकां फावो जाता तेन्ना तांकां खुशालकाय म्हूण भोगता. पूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां जो मोग ताणी आमकां दिल्लो आसा त्या मोगा वरवीं सदांच खुशालकायेन जिवंक म्हूण आमकां आपयता. देवाचो मोग जेन्ना आमी आमच्या जिवितान अनुभवता तोच मोग आमकां एके भाशेन सदांच देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून फुडें सरूंक तो आमकां आपले कृपेन म्हूण भोगता. पूण तरी पूण आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना जर तर आमच्या जिवितान अडखणूं येतात, जर तर आमच्या जिवितान आमकां दूख म्हूण भोगता, आमी बरेच फावट हो प्रश्न म्हूण घालतात, खरेंच जेजू आमच्या जिवितान आसा, देव खंय म्हूण जावन आसा म्हूण आमी चिंत्ता. पूण देव सदांच आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या भितर तो जियेता. पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच तो आमकां मार्गदर्शन दीत म्हूण आसा. पूण आमी तो ताळो आयकता. जर आमी ते ताळो आयकून त्या मार्गान म्हूण आमी फुडें वेता तर आमकां शांतीकायेन मोगान फुडें सरूंक आमकां एके भाशेन खुशालकाय मेळटा. पूण म्हज्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी संवसारी वस्तून फाटल्यान म्हूण धांवता आमी ती वाट चुकता. तरी मिसा बलिदानान मागत आसतना आमी देवा सरशी मागया. जे भाशेन देवान आमकां आपलो मोग म्हूण दिला त्याच मोगा वरवीं सदांच आमी दुसऱ्यांक तो मोग दिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.